रस्त्या कुशीक कोयर उडयल्यार सर्वसामान्य लोकांक दंड फारीक करचो पडटा, पूण जेन्ना मडगांव पालिकाच शेतान कोयर उडयता तेन्ना विचारले तरी कोणाक? मडगांव पालिकेक हे नेम लागनातशें दिसता. बाणावलेच्या शेतान कोयर उडयतना मडगांव पालिकेच्या ट्रकाक लोकांनी रंगे हात धरलो. हे विशीं ट्रकाच्या ड्रायव्हराक विचारल्यार आपल्याक पालिकेंतल्यानूच कोयर उडोवपाक सांगिल्ल्याचे तो म्हणटा. पळयात ताचें म्हणणें. म्युन्सिपालिटी तुमगे फायन मारता लोकां, तुम्ही हांगा गार्बेज डंप कोणा सांगून करता? हा कितें राव रे, कोणा सांगून करता गार्बेज डंप? कोणी सांगल तू करपा हांगा ऑफिसाना? ऑफिसान सांगल मरे म्युन्सिपालिटीच्या. मडगांवचो कोयर आमच्या वाठारांत कित्याक असो प्रस्न बाणावलेचो सरपंच झेवियर फर्नांडिसान उपरासला. मडगांव पालिका बाणावले दुसरो संसोडो तयार करपाक सोदता काय कितें अशें तो विचारता. बाणाले गार्बेज आहा ती आमी बाणाल क्लियर कोताय, सगळे आमगे रोड सायड एवरीथिंग आमी क्लियर कोताय. ही आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटे भाशेन म्हाका रॉक इन्फॉर्म केल्लें ही म्युन्सिपालिटी गार्बेज म्युन्सिपालिटी उडयताय म्हणून. सो म्हाका हांवें आयकिल्लें ते भाशेन म्युन्सिपालिटी गार्बेज कलेक्ट कोताय उडयताय तांकां फायन मात म्हणून. जाल्यार तेंगे गार्बेज आमगे हितू कित्याक? ही गार्बेज म्हाका मोर दॅन 20 ट्रक्स तर गार्बेज आहा ही. सो हो दुसरो ससरो जालो तेंको तर सगलें आहा गार्बेज हें करपाचें, तातूंत तेंगले हितून करपा जाय न्हू. आमगे गांवांत कितें हाडून उडयताय हे गार्बेज? हांव आतां पुलिसांक कंप्लेन करता तेंचे. ह्या प्रकाराचेर थळावो आमदार वेंजी व्हिएगशान खर तिडक उक्तायल्या. आमी बाणावलेचो कोयर हाडून मडगांवा उडयलो जाल्यार तुमकां उपकारतले अशें वेंजी विचारता. पळयात. सो वॉट एग्रीमेंट कितें केलें तें खबर ना, पूण तेका हांवें आतां चेअरपर्सनाक सांगिलां आम समज हिंग बाणाले सगळो कचरो ट्रकांक घायलो आनी तुगे थिंग मडगांव उडोवपाक लागले, तुका खंयच्यान आसा तुका लायक जातलें? तुवें आमगे सरपंचाक विचारलां. सो गव्हर्मेंटाक हे जालें कितें जालें, पूण गव्हर्मेंट इज कमिंग अंडर आवर टेरिटरी न्हू. सो यू हॅव टू आस्क अस. नाक जालो कोताय, आनी हे नाक जालो कोताय म्हूण आज बीजेपी डावनफॉल जातलो. हांव सांगता हें यू ऑल आर ट्रबलिंग एवरी वन. परत 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 तुमी हें कोताय. हे पयलीं सद्या आख्खो वेस्टर्न बायपास इज अ मेस. हिंगा आम स्टिल्साचें जाल्लें, परत तूं आमकां त्रासांक घालताय. आतां तुमी हे फिलिंग कोताय, हे फिलिंगाचेर जाता करपाक. दीस अ सॉयल हेजे मात घायल जाल्यार जाता फिलिंग जाता जमीन एसो हेजेरी कितें कोता रे. आनी हें हांवें सांगपाचें आनी एश कोन्न केल्यार तुमकां वोट पडलो. दुसरे वटेन सोंसोड्यार कोयराच्यो राशी पडल्यात. कोयराची रास इतली व्हडली आसा की प्रक्रिया करूनय हो कोयर सोंपचो ना. तेन्ना कोयर उडयतले तरी खंय असो प्रस्न मडगांव पालिकेक पडला. कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर आतां मेरेन कोट्यांनी रुपया मोडले, पूण निमाणे कडेन कांयच जालें ना. जो सोनसोड्यार आसा सामकें काम नेटान चालू केलां, पूण एक सायडीच्यान मडगांव म्युन्सिपालिटीची कृत्यां पयलीं जाल्यार सामकी लॉज जावपाची असली परिस्थिती. आमी सध्या आसात वेस्टर्न बायपासाचेर, आनी वेस्टर्न बायपासाचेर आतांच आमी मडगांव म्युन्सिपालिटीचे 2 ट्रक हांगा गार्बेज डंप करतना आमकां कॅमेरा भितर रिकॉर्ड जाल्ले आसात. आनी तांकां विचारले ड्रायव्हराक, ते सांगतात आमकां मडगांव म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिशियल्सांनी सांगलां हांगा डंप करात म्हणून. आतां हांगा जो डंप केल्लो आसा तो सगळो ड्राय गार्बेज, आडसराची कट्टी आनीक चुट्टा आनी त्या भायर तातूंत मिक्सी आसा, थोडो थर्माकोल, पोतयो अशे वेगवेगळे तरेचो गार्बेज आसा. आनी हो गार्बेज हाजे पयलीं मडगांव म्युन्सिपालिटी जी केटीसी कडेन डंप करताले, आनी केटीसी कडेन तांकां जेन्ना थंयच्या लोकांनी विरोध केलो, एक सायडीच्यान विरोधी केलो आनी थंय गार्बेज भरून भरून आनी जागो ना इतलो जालो, आनी ताका तेन्ना थंय डंप करून परतो परतो उजो लागतालो. सो थंयचे लोकांनी तांकां विरोध करपाक स्टार्ट केले, आनी आतां तांणी हो आयसोलेटेड प्लेस हांगा कोण अशे चडशे उरनात हांगा डंप करपाक चालू केल्ले आसा. एक दुसरे वाटेच्यान मडगांव म्युन्सिपालिटी सांगता की आमी आमचे हातूंत कचरो उडयनाकात, आमी फायन मारतात, ते फायन कलेक्टय करतात. आनी आतां बाणावलेचे लोक हांगा विचारतात की मडगांव म्युन्सिपालिटी आमकां फायन भरतली काय ना. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर.